ते शेवणी ते पापा ते शेवणे आसा थंय येयला त्या वाटेनी तांकां पळोवन येयला पळय दात पळय कसले करता ते मदींत. गुड मॉर्निंग पुप्पू पुप्पू अरे पुप्पू अरे ए ए सकाळी सकाळी हांव न्हिदलेलें तेन्ना आपल्याक भायर घाल म्हणून ताणें म्हाका नाकशी लायली. हांव ताका न्हीद म्हणटालें. सकाळी सकाळी बोवाळ घाले पळय हांगासर पळोवंक शकता तुमी. नाकशी लायले मागीर हळद लावन न्हिदलें हांव. आतां सद्या उठला आनी हांवें हेका आयन केल्लें आसा थंय न्हांवन म्हाका घालपाक जाय. सो हांव फटाफट फ्रेश जावन येता. ते खूब शेवण्यो येयल्यात आतां सद्या 4 येयल्यात आनी तांकां हें पळयता आतां आबूज जावन. दिदिलो पापू तो आतां ते वचोन न्हिदेचेर बसला पळय. दिदिलो पापू तो पळय. अरे दिदीक जाय न्हू घालपाक. दिदीन फेर मारला चुरतलो आनी पळय आं मागीर म्हणटलो तापयता म्हणून सकाळी लाव लाव. कशी आहात तुम्ही सगळी. आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. तर वेलकम बॅक टू माय चॅनल. म्हाका खूब बरें दिसता डेली व्लॉग्स करपा खातीर. त्या खातीर हांव डेली व्लॉग्स हाडटा. सो म्हाज्या दिसाक जे हांव करता खंय वयता ते सगळे तुमी ह्या चॅनलाचेर म्हाजे पळयतले. एवरी डे व्लॉग आसतले, डेली व्लॉग्स आसतले डेली बेसिसार. सो इफ तुमी वाडे सबस्क्रायब बी करूं जाल्यार सबस्क्रायब करात. स्टार्टिंगूच सांगता हांव रियली सॉरी. आनी आयज एक्चुली हांव सकाळी सकाळी न्हांवन रेडी जाल्लें आसा बिकॉज आयज मार्गशीर्ष गुरुवार. तर म्हाजी आमच्या घरान पुजा आसता. सो हांवें घातला हो कुर्ता. सकाळी उठोन हांवें आयन बी केला कपड्याक, फेर बी मारले आनी घातले. न्हाले बीन मातशें कितें काम आसता तें केलें. बट आजून हांव सकयल वचोंक ना. म्हाजो छोटू थंय मस्ती करता सद्या. हांव तुमकां दाखयता. तो डेली मस्ती करता पळय. छोटू खंय खाता तूं? अगो पत्तलो तो म्हाका धर म्हणटालो ओदून. कितें खंय वयता आपल्याक धर, न्हांवन येयले आपल्याक धर, न्हावपाक वयता आपल्याक धर. असल्याक तसलें न्हू. धरना जाल्यार उडी घेतले सामकें. आयज सकाळी हांगासर म्हाका नाकूट लायला तेणें. दिसता जाल्यार खबर ना पळय हांगासर तांबडे जाल्ले आसा. म्हाका ते असले चुरचुरले. मागीर तेजेर काय करून पडले. स्लो मारले पूण हांव फास्ट मारुना, जोरान मारुना, स्लो मारले. आनी मागीर न्हिदलेलें हांव. मागीर उठोन ताका हळद लावन येयलें हांव. आयज मम्माचो मामा येवपाचो आहा. एक्चुली काल येवपाचो आशिल्लो तो बट काल ना येवंक. सो होप सो तो आयज येतलो कित्याक तो म्हणटालो काल की आयज येतलो म्हणून. येयला तो मामागेर आसा दिसता. हांगाच लागींच आसा मामालें घर. सो मामागेर आसा आनी तो आतां येवपाचो आसा. आय डोंट नो तो आतां येतलो काय सांजचो येतलो. परा विंडो ओपन जावपाना तो. विंडो ओपन करपाचें ट्राय करता फूल. खूंय करता तूं थंय? विंडो ओपन करता? कोण विंडो ओपन करी? थंय कोण खरपितालो? थंय कोण खरपितालो? कोण खरपितालो थंय? तर तुका यो आवुश आवुश आवुश. आमी शुकल वयता न्ही रे पोरा. तांकां हाडले आनी थंय धापले हांवें कित्याक मागीर धांवतलें म्हणून दार ओपन आसा. आनी हेका पळय जिमी सोफा पोंदप न्हिदला तर बसला. जिमो एटिट्यूड पळया कसलो तो. मनशाक तरी इतलो एटिट्यूड आसतलो ना रे पप्पू? ना पळयना तो कोण देव जाणा. सो मम्माले हांगा फुलोन तयारी चल्लेली आसा. हांव लेट जालें म्हाका. किंवा आमची देवी सुंदर. हांव आतां न्हांवन येयला. कितें म्हणून? एक आमच्या नवदुर्गाचे ते दीस ती गुडी हाडलेली ती हांगा लायिल्ली आसा आमी. कितें करपा जाय सांग न्हू. करता न्हू. बरें. खंय गो देवीक कानांतली घालता. न्यू हाडला म्हाजे नवीन. तशें न्हू देवी. हय ती मातशी हें जाल्या. आं ओके. आतां पावोवपाचें. मम्मालो उपास जायच न्हू गो. सामकें उपास. फळां पोळें फळ
म्हाका पोळे आयको मेले नथ बी घातलाय पळय नथ घातला कानातली घातला आता गंध भक्ती इम्पॉर्टंट गंधाचे बॉटल मामा येतो म्हणता अजून पत्तोच ना मामा आंगात असेल नको मामागेर मी येवपाक येतलें आता काय फाती घेऊन या म्हटले तेव्हा असं फाती ना हांव घेवन येवं नाका घेऊन दवरलं का आता यात ना हाडटलो मागीर येतलो तर मागे काम जाता जाता म्हटलं येतलें दिसता मागीर वयतलो दिसता तो पयलीं वचोन येयलो काल काय केलं का कितें हांव आतां स्वास्तीक काडटा दोनी दारान बारीकशी रांगोळी घाल म्हटलं मम्मान बट हांव स्वास्तीक काडटलें लास्ट टायम आमची व्हायट कलर रांगोळी काबार जाल्ली आनी ती हाडूंकूच ना आमी आजुनूय सो हांव रेड कलर घेवन येयल्लो आसा खूब आसा कलरींग भरपूर आसा बट व्हायटूच काबार जाला मेन बट आसूं उलो करता पळय तुका हांवें हांगा स्वास्तीक काडलो आतां दाखयता हांगासर हांवें एक स्वास्तीक काडला आतां सेम थंय एक काडटा हांव रेड कलरान काडला सो ह्या वाटेन काडलो आतां ह्या वाटेन ऑलरेडी व्हरून काडलेलो तो जालें आतां मम्मा काडलो हांव ओके हे कलरिंगानूच काडूं पडटलें न्हू खंयचो कलर घेव तांबडो घेव आणि एक दिवली दवरपा जाय ते पाट कशें आसपा जाय मातशें त्या सारचो दवर हां हां बरें कितें सो हांवें हांगासर रांगोळी घातला आयज फूल रेड रेड जाल्लो आसा म्हाजे मातशें फूल एक कडेन मोठे एक कडेन बारीक जाला बट आसुनी आनी हांगासर बॉर्डरीक हांवें अशें घातलेलें आसा आनी हेकाय बॉर्डर केल्ली आसा सो म्हाजी रांगोळी घालून जाली मम्मा न्हेसपाक गेल्ले आसा मामा येयलो हाय मामा मम्मीलो मामा हो हा फुलां हाडल्या मामा हय कसो आसा मामा असा ओलेंजाक तापयले डॅडी मामा येयला मायान मातशें दूख आसा सो स्लो स्लो चलता हेंका दोगांकूय पळया हांगासर नाचतात नाच कोणें फोडला पळोवंकूच ना हांवें बगरी
ते बगरी दोरी अशी उडयता ते घुम वयता ते माईला दोळ्याक लागता आशिल्लें रुची कसलो हा ते दिसाची खबर ती म्हाका दिसता क्लास पे चेंज केला तू आज रज गेले मामा पण मम्मी पाय दुखतो म्हणता म्हणून तो स्प्रे पुडी बी सगळं घेऊन येयल्लो आसा पडू जाय बरें जाता हांव ते फोन दवरून गेले बसला एका कामाक रात्री ट्रेनात येयली रमेशान फोन केलो ते मिंगात आशिल्लो त्या बस स्टँडार तू देंवता काय म्हणून म्हाका विचारलं हांवें सांगलें ना तेगेले वखद हाडला ते वखद दिवले ताका सकाळी घेवन सकाळी थंय न्हांवलो थंय आनी हिंदी गाये पाच्या वास येता गाये पाचो मारलो गो कितें गो तूं आनी कितें गो एक दीस आनी म्हाजेर मारलेले मातशें मार म्हणून सांगल्यार म्हाका अक्को तेजोच वास मारी लागीं आनी कोण येवपा ना म्हाज्या हांव तसलें मारलें जाल्यार बरें काम कितें पयसल्यान सुद्दां धांव मारतली हेका गायपाच्या वास मारता म्हणून असं देवीक सजयता देवीक बसोवपाची तयारी मम्मा ते म्हणटले डेली हेंगे चपाती आसता म्हणून आयज बी परत चपाती केल्यार खंय जाम लावन खाव खंय जाम नाका म्हाका हांव मॅगी घेवन येता आनी हांव मॅगी करता हांगासर हांव मॅगी करता सो हांगासर मॅगी जावपाक टायम आसा कितलें उदक घातलां पळय हांवें स्ट्रेट आस कपडे हय आवयस बेस्ट दिसता सगळं सारकें आहा कपडे मातशें सो आमची देवी तयार जाली हां सो माझी मॅगी जाली रेडी म्हजे केस पळयात आतां तशें जालें परत बेबी फेवरेट कार्टून पळयता पळयता मॅगी खावपाचें वाव बेस्ट सामकें झाली गो कोणाक धाडटा चैतनाक ना मामाक धाडणार ये युट्यूबार घालपाक युट्यूब सो आरती बी जाली आता सो वोदोळ एक्चुली कितें जालें की दनपारचें निवेद बी दाखयता ते म्हाका शूट करपाक ना मेळ्ळो बट कांय प्रॉब्लम ना बिकॉज आतां परत आमी निवेदीक मम्मा रांदपाक लागला सद्या मम्मा हांगासर आतां रातच्या निवेदीचो टायम आसा हांगासर मणगणें करता मम्मा हांगासर मणगणें करपाक दवरलेलें आसा सॉरी आनी आतां आदन बी दवरला तातूंत तांदूळ घालपाक जाय ह्या वाटेन चाव बी सगळें जाल्लें आसा तें कितें उडयलां देव जाणा सो हेल्पाक मातशें यो म्हणपा लागली सो हांव येयल्लें आसा आतां पळोवया कितें कर म्हणटा ती तिका विचारता हांव पयलीं कितें करूं तें ना जाल्यार मागीर बेश्टो बोवाळ घालपाक नाका अशें करपाक जाय तें अशें कित्याक केलें करतलें मागीर सो पयलीं तिका विचारता हांव मागीर हांव करता म्हाजो स्टँड कालच्यान किचनानूच आसा आतां ती बोवाळ घाली मम्मा ही किचनान आसा हांवें फोडलो कोणा कडल्यान पडलें कितें फुटलें जाल्यार मागीर बोवाळ घालतलें ऑब्वियसली बोवाळ घालतलें न्हू म्हाजो एकूच आसा ट्रायपॉड आनी एक आसलो तो बीन तुटलो तो इल्लोसो आशिल्लो धाकटो मिनी ट्रायपॉड हो म्हाजो व्हडलो स्टँड सगळें न्हू अशें धुंवर धुंवर असो दिसता आसतलो बिकॉज मम्माने आतां धूप घातलेलें आसा ताका लागून तो तशें जाल्लें आसा मातशें इग्नोर करात धुंवर धुंवर दिसता म्हणून आपा आत्ता डॅडी म्हणटालो तिका दिवपाक उडो म्हणून पात
आता काय दिली जायचं म्हटलंय तिकडे टाइम नाही म्हटलं नाही मारत मोठ्याला होऊन गेलं. खर्च ये मित्र तू बाय बाय. 1.5 ओके तांदूळ घालता पण एक फुल घालून फुल घालता एका फुल म्हणणं हा एका फुल आणि पण कमी पण मम्माला लाडको मम्माला बॅग मम्माला बाबा मम्माकडे गेला आता आवाशा वयर येयला एडिट करपा लागून ती येयली सोदपा रोकडीत आपला छोटू खंय आसा गा खंय आनी छोटू सामको दार ओपन करचे पयलींच धांवपा मेमे कडेन अरे आवश बोला तू बोला. तिकली बी लावन आसा पळय तो छोटू तोंडाक दीदी ना ग अबय छोटू हांगा दारान पडला मम्मा आपोवपाक येयला काय म्हटले माव म्हणतो मग ते आवस ऑरेंज एका पळ्या हांगा राम धावले हांवें मातशें मम्माक म्हटलेलें हांव मातशें एडिट करता म्हाका मातशें सांग म्हणून मातशें जालें की बिकॉज तिका तें कितें देवाचें कितें कितें करपाक जाय आशिल्लें आतां ती निवेद दाखयतली सो तेन्ना मातशें आपय म्हटलेलें हांवें सो ती आतां आपोवपाक येयलें जाल्यार छोटू म्हाज्या की पयलीं छोटू तिच्या फाटल्यान धांव धांव आनी कितें करता आपलें काम करता हे पळय तेजें काम म्हटल्यार हें म्हाका असं रुमान घातलें की ते हेच चिंतता आसतलें आपूण भायर सरतले आनी ओलेंजाक आपूण खातलें करून आगो आगो अगं थोडेशे वेगळे काढून दवरलेले निवेदाक लागून निवेदाक शीत एकूच कडे केला कितें म्हणटा ते देवाक पान दाखयता आणि हे गायक शीत रोस बेश्टो कॅबेज जाल्यार कोणाक आवडना आनी मणगणें केला गोडशें गोडशें तेंच मणगणें इतलें फास्ट गो बाय तें आनी छोटू थंय घालता 1 2 3 4 जाले म्हणून मम्मा इल्ली साखर घालता खंय इल्लीशी आनी एक केळें दवरपाचें न्हू मम्मा ओके एक केळें दवरला मम्मान बी दाखयलें मम्मान आनी सगळें जालें आतां आनी हो व्हिडियो हांव हांगाच एंड करता नाजाल्यार खूब लॉंग जातलो सो हांगाच एंड करता आनी फाल्यां परत एक न्यू व्हिडियो वांगडा परत मेळया सेम टायमार टील देन बाय बाय गायज टेक केअर बाय बाय माय यूट्यूब फॅमिली बाय